रात्री रामनगर भागात जोरदार पाऊस पडलो तेका लागून रामनगर गोवा हो हनुमड मार्गी असा नॅशनल हायवे या नॅशनल हायवेचेर रामनगर लागी आशिल्ल्या आस्तुरी ब्रिजा लागींच एक अर्धवट रस्त्याचे काम आसा। त्या रस्त्याचेर पाऊस पडल्या कारणान पूर्णपणे चिखल झाल्लो आणि त्या चिखलात दोन अवजड वाहनं अडकून पडिल्लीं। तशेंच गोव्याच्या दिशेने वचपी एका टेम्पूचो घसरून अपघात जालो आणि तो टेम्पू पलटी जाल्लो आसा। तेका लागून ह्या मार्गाचेर वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप्प जाल्ली आसात। रात्री 8 वाजल्यापासून ह्या मार्गाचेर मेगा ब्लॉक जाल्ल्या कारणान बसेस आसोत आणि टुरिस्ट टॅक्सी आसोत, अवजड वाहनां आसोत आणि टेम्पो आसोत, ही सगळी वाहनां आसात ती रस्त्याच्या दोन्ही सायडीक अडकून पडिल्ली आसात आणि हो रस्तो रात्रीपासून पूर्णपणे वाहतुकी खातीर बंद जाल्लो आसात। आता सध्या या रस्त्याचे ज्यो गाडयो आसात अडकून पडिल्ल्यो आणि ॲक्सिडेंट जाल्ल्यो आसात त्यो गाडयो बाजू करून रस्तो सुरळीत करपाचें काम सध्या चल्ले आसात आणि हे काम करा पर्यंत आजचे सुमारे 12 वाजतले, सुमारे अजून 2 ते 3 तास जातले। त्याच्यानंतरच हो मार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर खुलो जातलो।